येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. जुवारीनगर नव्या बाजाराचें काम जालां पूर्ण, पूण बाजार लोकां खातीर उक्तो करपाक अजून मेळना मुहूर्त. बाजाराची इमारत जाल्या तळीरामांचो अड्डो. पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट. 70तले दरेके पंचायतीक मेळटलो फुटसाल ग्राउंड. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची खेळगड्यांक खोशयेची खबर. वास्कोच्यान वेलंकणी वचपाक भायर सरली पहिली ट्रेन. थळाव्या आमदारान दाखयलो 5वो बावटो. फेस्त नोवेनांग वचपी गोंयचे भावीक म्हणटात आनीकय घालच्यो ट्रेनी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. जुवारीनगर नव्या बाजाराचें काम पुराय जालां खरें, पूण हो बाजार लोकां खातीर उक्तो करपाक अजून मुहूर्त मेळना. बाजाराची ही नवी इमारत तळीरामांचो अड्डो जावन रावल्या. आलाशिरो नाशिल्ले थंय राबितो करून रावल्यात. ते भायर साबार घडामोडी थंय घडटात. पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट. गोंय सरकारा तर्फे जायते प्रोजेक्ट्स करतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या वाटेन खूब मार्केट्स तशें बांदतात आनी अशेंच एक मार्केट हा जुवारी नगर. आनी हें मार्केट बांदला लोकां खातीर, पूण बांदला खरें पूण अजून मेरेन उक्तावण करूं ना. 2016 वर्सा चीफ मिनिस्टर आसलो पार्सेकर साहेब, आनी पार्सेकरा उपरांत आतां पर्रीकर येयलो. पर्रीकरा उपरांत आतां प्रमोद सावंताचो सेकंड टर्म चलो. पूण ह्या 2016 अजून मेरेन हें मार्केट कंप्लीट जालां 98%, पूण अजून मेरेन ओपन जायना. परिस्थिती अशी हा की हे टोटली लॉक्ड हा. हातून 98% काम जालां आनी हांगा यूज करता ते फक्त सोरो पिवपी मनीस. हांगा दीस रात हांगा सोरो पिवपी मनीस बसतात. तशें हांगा बॅगर्स येवन बसतात. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा सामान उडयल्या बोकड्यो. हांगा बोकड्यो बांदून दवरतात. आतां हे मार्केट हा काय बोकड्यो बांदपाची जागा हें कळना. हेचेर केन्ना तरी सरकार जावं हांगा पंचायत हा जावं MLA हा हो केन्ना लक्ष दितलो हो मोठो प्रश्न हा. हांगा रेलिंग जे लोकांच्या पयशांची टॅक्स पेयरांच्या पयशांनी जे बांदलेले हा, वेदर दीस टॅक्स पेयर्स मनी वील बी यूज फॉर द पब्लीक हो एक प्रश्न हा. कित्याक रेलिंग्स ऑलरेडी तोडलेले हा. फाटल्यान जे प्रिमायसीस हा टोटल टॉयलेट जाल्लो आसा. जो करोड्स ऑफ रुपीसांनी हे जे मार्केट बांदलेले हा ते आयज टॉयलेट म्हणून यूज करतात. सो वेदर ऑथॉरिटीज वील टेक एक्शन आनी हे जे लोकां खातीर चिंतलेलो जो इतको पयसो आनी इतको मार्केट हे वेदर दीस वील ओपन फॉर द पब्लीक ऑर दीस मनी हो जो पयसो हा हो वेस्ट वयतलो हो लोकां फुड्यान प्रश्न हा. अभी इनॉग्रेशन उसका फाउंडेशन जो है 2016 लगभग 15-16 में हुआ था. नाउ इट इज़ नियरली अभी 6 साल हो गया है. और इतने टाइम में मुझे लगता है कि वो मार्केट कॉम्प्लेक्स फंक्शनल होना चाहिए था और उसका फ्रूटफुल यूज़ होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है. उसमें आप गवर्नमेंट का इनएफिशिएंसी या हमारी MLA जो थी वो उतना एफर्ट्स नहीं डाल पाई कि उसको फंक्शनल कर पाई. ये तो इतना टैक्स पेयर का पैसा उसमें लगा हुआ है और इतना टाइम मुझे लगता है कि 6 साल बहुत बड़ा टाइम है कोई भी एक ऐसा मार्केट कॉम्प्लेक्स को फंक्शनल करने के लिए. सिमिलर सिचुएशन आप देखेंगे तो कोतवाली मार्केट कॉम्प्लेक्स का भी ऐसा ही कुछ ऊपर नीचे हुआ है. जो एक्चुअल उसका जो यूज़ है टैक्स पेयर का जो पैसा लगा है उसका जो एग्जैक्ट यूज़ है वो नहीं हो पाया. सो आप अभी क्या प्रपोजल डालोगे? प्रपोजल मतलब मैंने अभी सिस्टर जस्ट कल उनका ओथ सेरेमनी हुआ है. उसके बाद में इस मीटिंग है अभी पंचायत का 29 को. तो मेरी अभी जो लोकल पंच मेंबर है जसिया वो अपनी मीटिंग में इस प्रपोजल को डालेगी कि उसको क्या यूज़ किया जाए और उसका जो बेनिफिट है जो टैक्स पेयर्स जो लोग हैं और सराउंडिंग रेजिडेंट्स जो है उनको उसका बेस्ट यूज़ हो जाए उस बिल्डिंग का. प्रोजेक्ट हाडलेले हांवें म्हाका 10 ते 15 वर्सां पयलीं जे प्लॅन केले प्रोजेक्ट म्हाका दिसता अजूनय ते कंप्लीट जावना. एक खंड जावन पळय की हे जे पयलीं म्हाका दिसता 1-2 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना आवाज केले आमी आमचे MLA लिना आशिल्ले तेन्ना तेकाय सुद्दां एप्रोच करून तेका सांगलें तेन्ना परत ते स्टार्ट केलें. परत आतां बंद पडलेलें ते कामूय कंप्लीट जायना. आतां चडशें कितें जावपाक लागलें थिंगा कॉन्ट्रॅक्टान आवडून रेंव घातलेले आनी कितें काडलेलें सगळें म्हळ्यार प्लास्टरींग कंप्लीट जावना. म्हळ्यार टायल्स दवरले सगळे कोण काडून व्हरता म्हळ्यार कोणाक पडून गेल्ले ना आनी बाकी नाका ते सगळे कामां भितर चालू जाल्ले. आतां सद्या आमकां कंप्लेंट ऑलरेडी पंचायतीन येयल्ली आसा. हांव कितें म्हणपाक पळयता आतां आमची मिटींग आसतलो 20 तेजे उपरांत आमी तें इन्स्पेक्शन करतलो आनी आतां सद्या आमचे हांगासरलो MLA आंतोन वाज आसा तेकाय वचून पर्सनली आमी मेळटलो आनी तेकाय हे मॅटर सांगतलो कितें तेंच्या अंडर आसतलो काम कंप्लीट करून दिवपाचें. कित्याक हेजे पयलीं MLA एलिना साल्दाना तेणी तेजे अंडरान तें काम चलतलें पण तें कंप्लीट जावना. म्हाका सद्या 10 ते 15 वर्सां जावपाक प्रोजेक्ट स्टार्ट करून इतले धाकलेशे प्रोजेक्ट अजून काही कंप्लीट जावन तेका आमी आमचे ऑनरेबल MLA आसतलो कुट्टाळेचे तेका वचून मेळटलो. पयलीं आमी तेजे पयलीं इन्स्पेक्शन करतलो. म्हळ्यार पळयता आमी 29 आमची मिटींग करल्या म्हळ्यार बिफोर 31 सो ती पयलीं इन्स्पेक्शन करपाचें प्लॅनिंग आनी बेगीनशे बेगीन ते प्रोजेक्ट आमकांय कंप्लीट जाल्ले कितें
बिलान तुम्ही पयलें आसा जुवाईनगर लोकांक लागून ते प्रोजेक्ट चालू केले मार्केट म्हणून पण अजूनही ते मार्केट आमचे लोक सगळे रोडार बसून आपले हे विकतात तांकां अजून ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जावना एक पाटी कंप्लीट जाला पंचायतीच्या अंडर येतले मागीर आमकां खबर आसतलो कशें ते मेंटेन करपाचें एक पाटी पंचायती आमच्या अंडर दिला आमी ते सारकें मेंटेन करता वत इश्टुआ खातीर हिरू महाले वास्कोच्यान फेस्त नोवेना खातीर वास्कोच्यान वेलंकिणी वचपाक पयली ट्रेन भायर सरली. थळाव्या आमदारान पांचवो बावटो दाखोवन भाविकांक निरोप दिलो. अंदू आनीकय ट्रेनी सोडच्यो तशेंच सप्तकांतल्यान 2 खेपे तरी वेलंकिणी वचपाची तरतूद करची भाविकांनी मागला. नोवेना आनी फेस्ता खातीर वेलंकनी वता आनी एक बरो दीस आज ती वतात फेस्ता खातीर बरी उमेदीन आसा आमी सगळ्यांक मेळून आयले आनी जरी आमकां टायम शॉर्ट मेळ्ळो तरी पूण आमी ट्रेन तर घालीच आमी पूण 18 बोगी आशिल्ल्यो त्यो आज 21 बोगी आमी केल्यो म्हणजे 5 स्लिपर आशिल्ल्यो 5 एडिशनल दिल्यो अशें करून आमी जाता तितलो तांकां बरें म्हणजे तांकां साधन सुविधा बऱ्यो दिवपाच्यो आनी बरे भशेन ती वचून येवपा सारकें आमी केलें. ट्रेन टायमींग 9 केल्ली ती रातची केली येवपाची सो अशें खुबशें आमी केलें पूण आमचे कडेन खूब शॉर्ट टायम आशिल्लो म्हणून आमी तांकांय एश्युरन्स दिला आनी आमी आमच्या परीन नेक्स्ट जेन्ना ही हे येतलें म्हणजे दुसऱ्या वर्सा तेन्ना एडिशनल ट्रेन्स घालून म्हणजे एक 10 दिसाच्या गॅपार एक दीस हॉल्ट जाता अशी पळोवन म्हणजे तांकां सगळ्यान बरें कशें थंय देवाचें दर्शन जाता अशें पळोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आतां एक मेमोरंडम दिला सो कितें हय आमी एक्स्ट्रा ट्रेन म्हणजे एक ट्रेन पयली आशिल्ली वेलंकनीक सोमारा वताली सो ती पावनाशिल्ली सो आमी एक एडिशनल ट्रेन विकाक एक आसची म्हणून आमी मागल्या आनी दुसरें म्हणल्यार वास्को टू मद्रास म्हणजे चेन्नय पयली ट्रेन चालू आशिल्ली ती बंद आसा ती बी परती एक्टिवेट करची म्हणून आमी एक मागणी केल्या. दाजी बाबा खंय तरी एक लास्ट ट्रेन जी आसा ती खंय तरी लेट भायर सरची आफ्टर द हे मीस म्हणून तुमी मेमोरंडम दिल्लें ताजें बी कितें जाल्लें आसा. म्हणजे पयलीं कशें जालें की पयलीं आमी 3 दिसाच्यो ट्रेन सांगतकूच त्यो सगळ्यो अप्रूव जाल्यो पूण मागीर खंयचे तरी तुमीच प्रेसान नजरे काडून दितकूच आमी इमिडिएटली DRMाक बरयलें आनी DRMान ती डेट टायमींग पासून चेंज करून सकाळीं 9 आशिल्लो तो रातचो 9 केलो. वयता फाटल्या कोवीड टायमान आमकां वचपाक मेळना आनी हे पावटार पळय जायतो लोक आमी वचपाक हाडले आनी फाटल्या दिसान आमी आयकल्लें टीव्हीचेर आमकां आमच्या सरान अनावन्स केल्लें म्हणजे आपूण एक ट्रेन घालता आनी सरान ती ट्रेन घातली ताका आमकां खूब बरें पडलें आमी सराक देव बरें करूं म्हणटा आनी हेच तेणें आमकां लागून आनीकूय ट्रेन घालची आमचो आनी खूब लोक येवचो आसा. We all the Goans and Catholic community as well as non-Catholic सगळे एकदम हॅप्पी आसा बिकॉज हे 3 दीस जे त्रास नविना दिसांनी पळय त्रास जाताले बिकॉज ट्रेन स्टार्ट जावन आमचे ते सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जाला. बिसायड्स दॅट आनी विदीन 2-3 मंथ्स आमी मागला रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा टू द स्टेशन ऑथॉरिटी दॅट आमकां विकान एकूच जी ट्रेन आसता ती विकान 2 करची म्हणून. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज जे वयता त्याच दिसा तांकां परतून येवचें पडटा सो जरी तरी ट्रेन आनी एक जाली विकान 2 जाले जाल्यार लोकांक सुशेगाद 1-2 दीस रावन परतून येवपाक एक सोय मेळटलो. सो वी थँक MLA दाजीबाब because he has taken the initiative and all our Catholic brothers and sisters will come forward for this special cause. चड खुशाल आयज आनी चड करून आयज आमचे MLA दाजी साळकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो तेणें इनिशिएटीव घेयलो म्हूण आयज हें सगळें जावपाक पावलें आनी जो कोण आयज वेलंकनी वचपाक माडयेक नोवेनाक आनी फेस्ताक भायर सरला तो बरे भाशेन पावूं आनी बरे भाशेन परतून येवं. GVM माध्यमिक विद्यालय पालक शिक्षक संघटनेची GVM महाविद्यालयाची अखिल गोंय पावंड्यावेली आंतर उच्च माध्यमिक विद्यालय क्विज सर्त जाली. काल राती फोंडेचे राजीव गांधी कला मंदिरात निमणी फेरी जाली. सर्तीत 28 शाळांतल्यान 188 परस चड विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. पयलें इनाम दामोदर उच्च माध्यमिक स्कूल मडगांव, दुसरें इनाम शारदा मंदिर पणजी, तिसरें इनाम सेंट झेवियर म्हापसा, चौथें इनाम देंपे उच्च माध्यमिक स्कूल कुजिरा. Associating X with a religious group with the shooter blamed for his mother's financial ruin. Identify X. Sir Indira Gandhi. This is current affairs round. You got it wrong. No minus points for you. Okay, Gemma passes on to Delta. Your question? Shinzo Abe.
Shinzo Abe. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 70तले दरेके पंचायतीक एक फुटसाल ग्राउंड दितलो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला. जांकां मळा खातीर जागो ना तांकां तो आपूण मेळून दितलो अशी घोशणा ताणें केल्या. गुळेली 70त नव्यान बांदिल्ल्या गणपती विसर्जन स्थळाचें उक्तावण भलायकी मंत्री आनी थळाव आमदार विश्वजीत राणेन केलें. खूप बरें दिसता की गोयली पंचायत क्षेत्रांत खूप दिसांनी कार्यक्रम जाता. गणपती विसर्जनाचो विशय आसलो तरी बी पंचायत बॉडी जी आशिल्ली फाटल्या फावट बरें काम केल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर आयज गोयली पंचायत क्षेत्रांत आयज आमी आयल्या गणेश चतुर्थी आतां पावले आमकां तेकलीच आमची. आनी हांवें कितें थारायलां की हे जाले उपरांत पंचायतीन येवन जे कितें ऑफिसर आमी हाडूं शकता हाडून जे तुमचे विशय एज इट इज हांव आतां कंटिन्यू सॅटर्डे टू सॅटर्डे आसतलोच तुमकां मेळपाक, पूण त्याच बरोबर तुमची पंचायत बिल्डींग. आनी आमी कितें थारायलां की पयले आमचे भुरग्यांक खेळपाक गोयली आसूं काय दुसऱ्या खंयच्याय पंचायत क्षेत्रांत आसूं आमी ते फुटसाल ग्राउंड प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या खर्चाक आमच्या ट्रस्टच्या माध्यमांतल्यान एक 40-50 लाख खर्च करून प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत एक डे लायट अशे फ्लड लायट घालून म्हणजे भुरग्यांक खेळपाक एक बरी पैकी सोय आसतली. आनी गोयलीच्यान आमी सुरू करतले. म्हणजे गोयली आमची एरियान जर गावल्यार विकते घेवपाक परिस्थिती आयल्यार बी आमी घेवपाक तयार आसा, कारण गोयलीच्या भुरग्यांक योग्य तरेचे फेसिलिटी उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. नवीन बॉडीक जे कितें सपोर्ट जाय ते सपोर्ट आमचो आसतलो. त्याच बरोबर जे सार्वजनीक कामां आसा आनी भुरग्यांचो विशय भुरग्यांचो विकास एक हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदता की सरकार फुडल्या 5 वर्सां आसा जे कितें आमी भुरग्यांक संदी निर्माण करूंक जाय निर्माण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ही पंचायत क्षेत्र आमकां एकदम लागींची पंचायत. तामसुली खांडोळेच्या साईबाबा मंदिरात श्रावणी बिरेस्तार मनयतात. वाठारांतल्या भक्त भाविकांनी विविध सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळी सयत श्रावण व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. फाटली 2 वर्सां कोरोनाक लागून गोंयच्यो सण परबो मोठ्या प्रमाणात आनी व्हडा उमेदीन जायनासल्यो. अंदू मात तांकां ओतो आयला. तामसुल्ले खांडोळा साईबाबाच्या देवळात श्रावणी बेरेस्तार व्हडा उमेदीन भक्तिभावान मनयलो. ह्या निमतान बाल कीर्तन, भजन, गायन आनी घुमट आरती लेगीत जाली. उपरांत तीर्थ प्रसाद जालो. पुराय उत्सवाक लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात ते खीण. हे सगळेच करतात लोक. ठेविले अनंते तैसेची रहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान. एखादा माणूस असेल श्रीमंत, एखाद्याकडे भरपूर पैसा असेल, एखाद्याकडे कमी असेल.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्य पावण्यावयली पहिली अभंग गावपाची सर्त जोडणेच्या स्वर गणेश संस्थेन घडोवन हाडली. हर्षा गणपुले, ज्ञानेश्वर गांवस, देव दळवी हे सर्तींतले जैतिवंत थारले. स्वर गणेश संस्थेन श्री लयराय स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाच्या जोड पालवान माडेल चोडणा गणेश दत्ता नावेलकाराच्या यादीन ही सर्त घडोवन हाडली. लावी गांव, सर्वोदय मांद्रेकार, शशिकांत नार्वेकार, यंशिका नायक, चंद्रकांत कोळकणकार हे सर्तींतले जैतिवंत थारले. उक्तावण सुवाळ्याक जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, माडेल जोडणेचो पंच सिल्वानो परेरा, पांडुरंग वायगणकार, संजय कळंगुटकार, संगीतकार तुकाराम खोलकार हजर असले. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. एबी प्रोडक्शनान घडोवन हाडिल्ले मिस्टर, मिस अँड मिसेस गोवाच्या फॅशन शोची निमणी फेरी जाली. गोंय स्तरार जिखिल्ली सर्तक राष्ट्रीय पावण्यावयली निमणे फेरयेत वांटेकार जातली. Total participant for Mrs. Goa 6 and for Mr. Goa 16 आणि Mrs. Goa 11. तितून आमचे विनर्स ऑलरेडी आमकां गावले आसात. ट्रॉफी, सॅश, क्राउन आनी तांकां एंट्री मेळ्ळी डायरेक्ट फॉर रुबरू मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, मिसीस इंडिया. हांव पयलीं फुटबॉल प्लेयर आसलो, सो म्हाका फ्रेंड्सांनी एडवायस दिली की तूं मॉडलिंग ट्राय कर. एंड तेंचो इव्हेंट येता तेंचें प्रमोशन चालू आसलें, सो हांवें थंय पार्टिसिपेट केलें एंड आय वॉन द मिस्टर गोवा टायटल. About this pageant, I came to know from social media that this pageant is going to happen. So before this, I have participated in many of the events and in many of the pageants, and I have won the titles, subtitles also. AB production the banner जेन्ना हांवें इंस्टाग्रामाचेर पळयल्लो, so for me this event is a different. Like हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें की हांव त्या इव्हेंटान केन्ना पार्टिसिपेट करतलें म्हणून. बट म्हाज्या भावान म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी म्हाका खूश केलें की ह्या पेजंट शोआक हांवें जॉयन जावचें. खूब लकी फील करता की हांव मिस गोवा जालें म्हणून. आतां मिस गोवा जावन म्हाका मिस इंडिया आसा, तेज्या हांव प्रिपेर करता. It was a great
great journey to be part of TV production. And when I stepped into this pageant, it was just Miss Goa competition. None of our sirs or none of our team told us about Miss Teen. And being the youngest contestant, I was awarded as Miss Teen Goa. मॉडल माझे पयलींच्यानूच मन असले लायक म्हाका मॉडल जावपाचें असलें बट असो प्लॅटफॉर्म गावंक म्हणल्यार म्हाजे टॅलंट्स पळयताले. So I'm a freelancer makeup artist. TV production. It just a trust thing just came to me, and I said, okay, I'll give it a try. So I went to the auditions. I got through the auditions, and then the journey was amazing. तिसऱ्या पक्षाच्या गरजे भायल्या हस्तक्षेपाक लागून ह्या म्हयन्याचे सुरवेक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचेर घाल्लें निलंबन फिफान काडून उडयलां. संवसारीक सॉकराच्या शासन मंडळान शुक्रारा सांगलें 11 ते 30 ऑक्टोबराक भारतात जावपा आशिल्लें 17 वर्सां सकयल्या बायलांचे विश्वचषक नियोजना प्रमाण देशांत जातलें असो ही बंदी काडून उडोवपा फाटलो अर्थ. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयान मे म्हयन्यांत AIFF विसर्जीत करून ह्या खेळाचेर नियंत्रण दवरपाक AIFFच्या संविधानात दुरुस्ती करपाक आनी 18 म्हयन्यां सावन प्रलंबीत आशिल्ली वेंचणूक घडोवन हाडपाक प्रशासक समितीची नेमणूक केली आनी ताका लागून फिफा निलंबीत केलो. 11 ते 30 ऑक्टोबराक भारतांत जावपा आशिल्ले 17 वर्सां सकयल्या बायलांचे विश्वचषक नियोजना प्रमाण देशांत जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या सप्तकात हवामान सुकें आनी गरम उरतलें. कांय वाठारांनी हलकोसो पावस शिंवरतलो. सामान्य तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार उरतलें. आयज चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. हवामान खात्याची नुस्तेकारांक खाशेलीशी शिटकावणी ना. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.